केळ्याच्यो केळीच्यो सगळे गावाचे आमचे 700-800 बॅग हे आहा आणि हे वयले घाटी येता ते 500 आणि 600 घालता आमच्या पिशव्या वाड लायता तेन्ना बाजार आमचो फोड वयता भायल्यो म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो येता भायले म्हणजे चल्ल्याच्यो घाटा वयल्यो खंयच्यो फोण्याच्यो बी आमची वाड लायता हांगा कांयच आमचें चलना स्थानिक लोकांक तुका हे मेळना आनीक लोक हांगा बेकारी बसलेले आहा ते मगे भीक मागता हे लोक कांयच हे करिना ते येता आनी सवाय घालून वयता पळटा तांकां कोण हे अड्यान हांगा लोक व्हरता तेंच्यो लोक व्हरता पण सवाय म्हणजे लोक व्हरता लोकांक काय कळना घाटी काय बी कळना न्हू एका रूच काय आनी तेका रूच आहा ती काय कळना ते सांगतना कितें सांगता भायल्यो ते म्हणून सांगतना म्हणे गांवठी म्हणून सांगता हां कशें म्हणटा तुमी विसरूंक ना तेंकां आमी विकले मागीर आमी उलयले कोण उलयना न्हू ते म्हणटा ते आमकां दिता हे थोडे सोनी फिक्स करता आनी आपले हे म्हणटा गांवठी म्हणटा ते भायल्यो येता म्हणून तुमकां परिणाम जाता भायलो तो परिमाण खूब जाता आता आम्ही कितें घे 800 घाली न्हू ते घालतात 500 मागीर आमच्यावर कितें घेयना मागीर आमकां घालची पडली तुमी कशी रेट लायला सद्या गांवठी गांवठी आता 800 घातली आता 700 लावची पडली आमकां तेंकां नाजाल्यार आमकां 650 घालचे पडले तेंची कशी आता सद्या भायली 550 550 लोक वयता थंय वयता 500 फ्रँक 700 पूण लोकांक खबर आहा ते हांगा येता आसता न्हू खबर आसली येता व्हरता पळय व्हरता ते हां ते सांगलेले रेटीन व्हरता कोण 750 म्हटल्यार 750 दिता तेंकां आतां 750 दिता